सगळीं आमी उबी रावून याज्ञिकाक येवकार दिवन सुरवातेक गायन करुया. गायनाचो आंक A37 पेज 20. Bapacie, ani podacie, ani powidatmiacie na wy. Serve svortum Ceisove asu. Pritja Babrino. आयज पवित्र आत्म्याच्या येण्याच्या दिसा 50व्या दिसाचे समारंभाक आमी बरोबर बागेंत आतोनीचे त्रेजेनांत वांटो घेता. आयज 7वो दीस आनी आमचो विशय कुमसाराच्या संस्कारा उद्देशी पातकाचे बोगसणे घेवन आमी बागेंत जाता. ह्या विशयाचेर नियाळ करतना आयज केरीत भाशी निमीस भेटयता कारिदाद मार्तीस हाच्या इतेसवान. हे पवित्र मिसाचे भेटीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाब आमची तोंड तोंडांत सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां कित्याक हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडपराध. हे पासोत घेवन सदांच अकवार मारीक सगळ्या दिवतांकांत भोगतांक तुमकां बाबा बरें जे खातीर आमच्या सर पदवीदार देव आमची गांवत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Oh
ताच्या इश्टांक संवसारी मोहिमा 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 देवाक उत्सर्गी शांती 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 ताच्या इश्टांक संवसारी सोमेस्परा देवा सोर्गीच्या दया सर्वोत्मेका देवा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुझ्या वैभवा पासून आमी तुका मानता मोहिमा 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 देवाक उत्सर्गी शांती 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 ताच्या इश्टांक संवसारी सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तुता सोम्या देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूको तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागे आयकून घे मोहिमा 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 देवाक उत्सर्गी शांती 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 ताच्या इश्टांक संवसारी कित्याक पवी आत्म्या सांगाती देवा बाबा बाबाची मोहिमे जेजू जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवी एकलोच एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा 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 देवाक उत्सर्गी शांती 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 ताच्या इश्टांक संवसारी प्रार्थुया देवा आमच्या सोर पदवेदार बापा आयच्या दिसाच्या दोबाजीक समारंभा वरवीं सर्व देशां आनी लोकां मदें विस्तारलेले तुजे परजेक तूं पवित करताय शेकान शेख प्रेतमेचेर पवित्र आत्म्याची देडी सुबापणान वत आनी जें काम शुभ वर्तमानाचे परगोडणेचे सुरवेक तुवें ओजापांनी घडोवन हाडले तेंच दयाळपणे आमच्या काळार पवित्र आत्म्यान बोरलेल्या बावडत्या उदेशी फुडें वर म्हूण आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप 50व्या दिसाचे पोरबे समय ती सगळीं एके सुवातेर जमलेलीं आसतना आवचीत जणजणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो ह्या आवाजान ती आसलीं तें आख्खें घर भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो त्यो फाटल्यो आनी तांचेर एक एकल्याचेर बसल्यो ती सगळीं पवित्र आत्म्यान बोल्लीं आनी आत्म्यान तांकां दिलोलो गूण घेवन ती पोरक्यो भासो उलोवंक लागलीं
मोलबा खाला आसलोलो दर एका राष्ट्रांची भक्तिवंत मनशां जेरुजाल्याक वस्तेक आसलीं. हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जण एकल्याची भास ती उलयतात तें आयकून सगळोच घुस्पलो. थोटाकून आनी अजाप जावन लोक म्हणोंक लागलो, ही उलयतात ती सगळीं गालिलेकारां न्हय? आमचे मदल्या जण एकल्याचे देशी भाशेन ती उलयतात म्हूण आमी आयकता. तें कशें तर? पारती, मेदी आनी एलामीत, मेजापोटामियांतलो, जुदेवांतलो आनी कापादोसियेंतलो लोक, पोंतुस्तान आनी आजियेंत, फ्रिजियेंत आनी पानफिलियेंत, इजिप्टांत आनी सिरेना लागीं आसलोले, लिबियेच्या प्रांतांत रावपी, रोमा थावन आयलेले बेटनार, जुदेव तशेंच नवशीस, रेतकारां आनी आरबी आनी सोमेस देवाची श्रेश्ठ कोतुबां तीं आमच्या खाशा भासांनी परगडटात म्हूण आयकता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब हे पोरी गावन जातलो. तुझ्या आत्म्यांक दार सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचे रूप नवे कोण. सगळी म्हणूया. आत्म्यांक दार सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचे रूप नवे कोण. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कोर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो. कितली विचित्र तुजी कर्तुत्वा सर्वेस्परा. तुझ्या रचनांनी प्रितूम उपोट बोल्या. तुझ्या आत्म्यांक दार सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचे रूप नवे कोर. तूं तोंड मातांप ती गाबोरतात. तूं प्राण मात काड ती मोरून दुळीन परतोतात. पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार ती रचून येतात आनी प्रितुमेचे रूप तूं नवे कोरताय. तुझ्या आत्म्यांक दान सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचे रूप नवे कोर. सर्वेस्पराक महिमा सत्कार. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तृत्वानी संतोष मेळूं. जसो सर्वेस्परा सवे आसा म्हजो संतोष तशें आनी म्हजी उतरां ताका संतोष दिवं.
तुझ्या आत्म्याक दार सोल विस्फोरा आनी प्रितुमेचे रूप नवे कोर. बागयोंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, कुडीच्या वर्णवण्या प्रमाणें चलतात ती देवाक मानू नजो. पूण तुमचें जिवीत कुडीच्या वर्णवण्या प्रमाणें न्हय. तुमचें जिवीत आत्मीक जिवीत. कित्याक देवाचो आत्मो तुमचे सवे बिराट करून जियेता. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचे सवे नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यात. पूण जर तर क्रिस्त तुमचे सवे जियेता, तुमचे कुडीचे मोडें लेगून जालां जाल्यार तरी तुमचो आत्मो मोल्यार जिवान बोल्लोलो. कित्याक तुमकां देवान पवित्र केल्यात. जाणें जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवंत केला, त्या देवाचो आत्मो तुमचे सवे बिराट करून जियेता. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला, तोच तुमचे सवे जियेतल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्योय विनाशी कुडी नव्यान जिवंत कोत्तलो. म्हणटोच भावा भयणानो, आमकां कायदे आसात खरे, पूण मासा रोगता प्रमाणें आमी जियोचें म्हूण आमकां मासा रोगता थंय कायदो ना. मासा रोगता प्रमाणें जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात. पूण आत्म्या वरवीं कुडीच्या कोन्यांचो जीव काडशात जाल्यार तुमी जिवी आसतल्यात. देवाचो आत्मो चलयता तितलीं देवाचीं भुरगीं. तुमकां नव्यान भिरांतीन बोत्ता तसलो गुलामपणाचो आत्मो तुमी घेवंक ना. तुमी घेतला तो तुमकां देवाची आपणायलोलीं भुरगीं कोत्ता. तो आत्मो तो आमकां आबा म्हणगे बापा असो उलो मारूंक तांक दिता. आनी अशें आमी देवाची भुरगीं म्हूण आत्मो आमच्या आत्म्या बरोबर आपुणूच गोवाय दिता. म्हणटोच आमी भुरगीं जाल्यार आमी दायची जाता. होय, दायची देवाची आनी दायची भाव भयण क्रिस्ताची. ताचे बरोबर मोहिमेवंत जातेल्या जाल्यार तांचे बरोबर आमी कोश्ट मात सोसूंक जाय. देवाचें उतर हें. शुभ वर्तमानाक आमची कालसां मनां तयार करूंक उबी रावया. पवित्र आत्म्या देवून ये. भावार्थ्यांची कालसां बोर. तुज्या मोगाच्या उज्यान आमची कालसां लासून दी.
सर्वेस्वर तुमचे सवे आसू. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू पुनर्जीवन जालो तेच सांजे म्हणजे सातोड्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलेले आसले थंयची दारां जुदेवांचे भिरांतीन बंद करून दवरलेलीं. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोमयाक पळोवन शीस कुशाल जालें. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जांची पातकां तुमी बक्षिशात ती तांकां बक्षतली आनी जांची पातकां तुमी बक्षिना आसात ती तांकां बक्षची नात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या भाव भयणीनो, पॅशन ऑफ क्रायस्ट हें चलचित्र जायत्यांनी तुमी पळयलां जायत. आनी त्या चलचित्रांत एक सीन आसा. पेद्रू जेजूक नाकारता. ताका सगळोच काचाबूल करून ताचे फाटल्यान तूं तांचे भितरलो, तूंय ताचे शिसांतलो अशें म्हणून ताका काचाबूल करतात आनी तो 3 फावटी जेजूक नाकारता. आनी जेन्ना ताका आपणें कितें केलां तें कळून येता तेन्ना पेद्रू उडक्या उडक्यांनी रडूंक लागता. आनीक आंकवार मारेशी वता आनी आपणें कितें केलां तें सांगता. एक कुमसार कशें करता, आपली चूक वळखून घेता. दुसरे वाटेन भाव भयणीनो, आमकां जुदासाची खबरूय मेळटा. जुदास जेजूक 30 नाण्यांक रुपयाच्या नाण्यांक विकता आनीक आपली चुकूय वळखून घेता. पूण निराशी जावन गोड घेता. दोगशीस दोगां कडेन चूक घडली पूण एकलो आपली चूक वळखता, आपले चुकीची दूख दवरता आनीक सोबे माजार आपणें कितें केलां तें सांगता. इसीन भाव भयणीनो, चलचित्र घडटल्यान आपल्या मनांतलें केलां. आमकां बायबलान कांयच मेळना, पवित्र पुस्तकान कांयच मेळना. पूण एक आमचे कडेन आसा की पेद्रू आपली चूक वळखता आनीक आपले चुकीची दूख दवरता. जुदास बरेचभर दूख दवरता, दुखवता पूण निराशी जाता. आयज भाव भयणीनो, पवित्र येण्याचे परबे दिसा आमी हें शुभ वर्तमान आयकलां जोआंच्या 20व्या आवेस्वरांतलें. आनी 23वी वळ अशें म्हणटा, जांची पातकां तुमी बक्षिशात ती तांकां बक्षतलीं आनी जांची पातकां तुमी बक्षिना जाशात ती तांकां बक्षची नात. भाव भयणीनो,
असो आमचो भावार्थ आसा की ह्या उतरांनी जेजून कुमसाराचो साक्रामेंत घडलो. आमी कुमसाराचो साक्रामेंत म्हणटा तो ताची वळख वर्सांनी वाडल्या आनीक पवित्र सभेन ताचेर खोल नियाळ करून कोरी शिकोवन दिल्या. पयलें म्हणटालें कुमसाराचो साक्रामेंत आनी आजून पासून आमी कुमसार म्हणटा, कुमसार करूंक वेता. पूण कुमसाराचो अर्थ म्हणल्यार कितें? हांव म्हजी चूक वळखता आनीक दुसऱ्याक सांगता. आनीक हो भाग कुमसाराचो आमी चुकी वळखता, पाद्रीक वचून सांगता, बोगसणें घेता. पूण त्या उपरांत ह्या साक्रामेंताक प्राचीत संस्कार अशें नांव दिलें. कित्याक हांव म्हजी पातकां वळखता आनीक ह्या पातकांक लागून प्राचीत करता. ह्या पातकांक लागून हांव कसले तरी दूख म्हाकाच दिता. उपरांत ह्या संस्काराक संदानाचो साक्रामेंत असो म्हणला. आनीक संदानाचो साक्रामेंत म्हणल्यार आमी देवा कडेन जी चुकल्या देवा कडेन बोगसणें मागता आनी देवा कडेन परतून एक सोयरीगोत बांदता. जी सोयरीगोत मोडल्या, जें नातें मोडलां पातका वरवीं, ताचे वरवीं आमचो संबंद तुटलेलो तो ह्या संस्कारा वरवीं आमी घडटा. आनी भाव भयणीनो, ह्या साक्रामेंताक बरोबर आमी म्हणटा पेकोवणेचो संस्कार. कित्याक जेन्ना आमी पातक करता, जेन्ना आमी देवा सरशिल्लीं पयस वेता, तेन्ना आमी आमकांच गायाळ करता. देवाचेर आड वेता, ताका दूख दिता आनीक त्याच बरोबर आमी दुखवता. आनी ह्याच खातीर भाव भयणीनो, जेजून कश्ट सोंसले, जेजून आपल्या कुडीचेर घाय घेतले आनी कुर्साचेर जैत व्हरून ताणें आमची पातकां भोगसली. ह्या कुर्सार तावन रगत आनी उदक व्हांवलें आनी ही जोर संस्काराची भाव भयणीनो. आनी ह्याच वरवीं संदानाच्या साक्रामेंता वरवीं आमकां पेकोवणी मेळटा. पाप साहेब फ्रांसीस आनी आपल्या दुसऱ्याच वर्साक पाप साहेबपणाच्या दोयाळ्याचें वर्स समोरमलें आनी तेन्ना ह्या कुमसाराच्या साक्रामेंता वरवीं देवाची दोयाळाय अणभवूंक, देवाची काकूट अणभवूंक आमकां ही संदी म्हणून खेरीत भाशेन उगडास केलो. आनी खरेंच हो संस्कार बोगसण्याचो. आनी बागेवन पावलू कोरिंतकारांक बरोवन आपले दुसरे चिटीन 5व्या आपेस्वरान म्हणटा की देवान आमकां वो जेजून आमकां संदानाचे संदेशकार केल्यात आनी ह्या संदेशा वरवीं देवा कडेन आमचो संबंद घडोवंक आमकां आपयल्यात. हो संस्कार भाव भयणीनो समोरमतना खेरीच भाशेन जावं कुमसाराक बसता तो पाद्री, जावं आपले पाप अडकतलो पातकी दूख धरपी भावार्थी हांची बरी तरेन तयारी करूंक भोव गरजेची. आनी पयले सुवातेर आमकां जाय खरेंच दोयाळाचे बातमीदार, दोयाळाचे संदेशकार जेजून बोगसणें दिलें. आमकां लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 15वें आवेस्वरान वेचीक पुताची खबर मेळटा. आनी वेचीक पूत आपल्या बापाशी वेता
आपली दूख वळखता तो नको आपल्याक कितें मेळटलें तें बापूय आपल्याक कसो घेतलो तो पूण चूक वळखता बापूय आपल्याक चाकर कसो तरी घेतलो हे अविस्वास ताका आसलो देखून तो थंय वेता काळजी घेता आनी बापूय जेन्ना आपल्या पुताक पळयता ताचो बेस खरेंच चुरचुऱ्याचो ताचे कपडे मेळे पिंजलेले बारीक जाल्लो ताचे केस पळोवपाचे रूप नासले आनी हे रेम्ब्रांत आपल्या चित्रांत चितारता तरी हो बापूय ताचीशी धांवता खरें म्हणल्यार केन्ना केन्नाय कोणें केस बदलले कोणें हाड दवरलें कोणें ताचो बेस वेगळो जालो आमकां वळखूंक मेळना पूण बापूय ह्या पुताचो मोग करतालो आपल्या पुताक वळखता आनी बापूय ताचीशी धांवता ताका विंगेन घेता आनी ताका आपलो पूत म्हणून घेता हे संदान संस्कारा वरवीं आमकां भाव भयणीनो खेरीत भाशेन घडटा आमी कितले व्हडले पातकी जायत आमकां देव बक्षिता आनीक आमचो आदलो पाप साहेब फ्रांसीस हेय म्हणटा देवाच्यान बोगसून असो नजो तसलें कांयच पातोक ना सगळें बक्षता तर भाव भयणीनो हो संदानाचो संस्कार आमकां भोव गरजेचो भोव म्हत्वाचो हो संदानाचो संस्कार खेरीत भाशेन आमच्या धर्मान आमकां मेळटा एक साक्रामेंट कसो आनी आमकां जी जेजून बाप म्हणून शिकयल्लें तेच बाप म्हणपाचो अधिकार आमकां ह्या संदानाच्या संस्कारा वरवीं मेळटा तर भाव भयणीनो आमी ह्या संदानाच्या संस्काराची सदांच मोग करूंक जाय हो संदानाचो संस्कार आमकां मेळूंक न्हय फक्त कोरेजमांत रावचें पूण जाता तितले पावटी आमी तो घेवचो आनी हें करूंक हांव म्हणटालो दोगांयची तयारी आसूंक जाय वेंचीक पुताची तयारी जाली आनी बापायची तयारी जाली पूण दुसरे वाटेन जो व्हडलो पूत आसलो ताका बोगसण्याचो अर्थ नासलो तो त्या आपल्या भावाची चुकीच पळयतालो आनी ही चूक पळोवन ताका बोगसणें दिवंक तयार नासलो आमी भाव भयणीनो पयले सुवातेर जे मुणयारी आसात तांणी जेन्ना एक पातकी आपल्याशी येता ताचे सवे हो बापूय कितलो दयाळ तो वळखून आपुणूय दयाळाचो सागर जावंक आपुणूय देवाचे दयाळाचे बातमीदार संदेशकार म्हणून वळखूंक आमी आमच्या मुणयारा खातीर मागूंक गरज ह्या मुणयारान खुमसाराक बसता तेन्ना ह्या मनशान इतले पडले पातक केला तो वायट अशें मनान धरून न्हय पूण हो पातकी आसा तो आपल्याशी आयला हो पातकी आसा तो देवा कडेन दया मागता देखून ताची सवे दयाळ जावंक ताची सवे ताका समजणी दिवंक ह्या मुणयारान सदांच आपली तयारी करूंक जाय पूण त्याच बरोबर भाव भयणीनो आमी जी कुमसाराक वेता तांणी आपली चूक वळखूंक गरज आपली पयली तयारी करूंक गरज आनीक बाप मोगाळ बाप बक्षिता हो भावार्थ धरूंक गरज आनी ह्या मनान आपली हांव पातकी पयलींच म्हणूंक गरो हांव पातकी म्हणून तो आपली चूक वळखता आनी उपरांत जेन्ना तो बारीकसाणेन आपली पातकां पाद्रीक सांगता मुणयाराक सांगता तेन्ना
त्याच विस्वासान ती सांगूंक आनीक खालतीकायेन ती सांगूंक ताची तयारी जावंक गरज. खालतीकाय भोव गरजेची. तशेंच इच दूख धरून दुखीची उचारणी म्हणून आनीक उपरांत आपल्या पातकाक खरेंच शिक्षा फावो, आपणे देवाक दुखयला तशेंच पवित्र सभेक दुखयला म्हूण ओळखून आपले प्राचीत पाडूंक, जें कितें प्राचीत दिता तें आयकून तें पाडूंक तांणी वावूरंक गरज. आनी शेकी जेन्ना पाद्री बोगसणें दिता ते बोगसण्याचें मागणें चित्तान आयकूंक, त्या वेळार प्राचीत दिता ते वो मागणें करता ते त्या वेळार पाळचें न्हय. त्या वेळार बोगसण्याची उतरां आमी चित्तान आयकूंक गरज. आनी ही बोगसण्याची उतरां आयकून गरज जेन्ना पाद्री म्हणटा शांती तुजी सवे, तुजी पातकां तुका बक्षिल्यांत शांतीन वच, ती खरेंच शांतीन आमी वचूंक आमी देवाची कृपा मागूंक गरज. मागीर तातूंत जाचे त्रेजेन आमी करता, ताचे परबेक आमी तयारी करता. कुमसाराच्या साक्रामेंताक वस खेरीत भाशेन सर्गीच्या दाराक चावी म्हणटालो, कित्याक ताचे वरवीं आमी भाग्यवंत जाता. ह्या कुमसाराच्या साक्रामेंता वरवीं आमची पातकां धुवन वेतात, आमी परतून देवाची मोगाची भुरगीं जातात. आनी देव परतून आमच्या पातकांचेर नदर मारिना. बगोर ही म्हजी अपुरबायेची धूव, हो म्हजो अपुरबायेचो पूत अशें पळयता. आनी ह्याच मोरान पाद्री ही पातकां बक्षिता. पूण बागेन हातून अशेंय म्हणटालो की जेन्ना आमी कुमसाराक वेता तेन्ना आमी उगडास धरूंक जाय की आमकां बोगसणें मेळटा न्हय फक्त देवाचें, आमकां बोगसणें मेळटा भाव भयणीचेंय. कित्याक आमी हो संबंद मोडलेलो. जेन्ना हांव म्हज्या बापायक कोणाच्याय बापायक दुखयता, बापायक कितें वायट म्हणटा तेन्ना ताच्या भुरग्यांकूय वायट दिसता, ताचे बायलेकूय वायट दिसता. आनीक जेन्ना बापायन म्हाका बक्षिल्लो, बापूय जरी बक्षिता, बरेचभर आख्या कुटुंबान म्हाका बक्षूंक जाय ह्या मनान आमी हे कुमसार करता. ह्या मनान आमी पाद्री कडेन हे कुमसार करता. आनी ह्या कुमसारा वरवीं आमचो संबंद घडटा. त्याच बरोबर म्हणटालो बागेवन तातूंत की आमी सदांच खालती आसूंक गरज आनी खालतेपणान आमचे कुमसार करूंक गरज. हय भाव भयणीनो, आमचे कडेन केन्नाय केन्नाय असल्यो चुकी घडटात की आमकां लज दिसता आनीक लोक म्हजें कितें म्हणटलो अशें आमी चिंतता. पूण चूक म्हजे कडेन घडल्या, चूक म्हजे कडेन घडल्या, खालती आसूंक गरज. पूण त्याच बरोबर ह्या खालतेपणान देव म्हाका बक्षिता. दुसरो कितेंय म्हणून देव म्हाका बक्षिता. एक खालतेपण मानून घेवन हांवें म्हजें कुमसार करूंक गरज. हय भाव भयणीनो, हो संदानाचो साक्रामेंत आमचे संबंद, आमची सोयरीगत पेखयता. हो संदानाचो साक्रामेंत आमकां प्राचीत करूंक आपयता. हो संदानाचो साक्रामेंत आमची चुकी वळखून पाद्री कडेन कुमसार जावंक आपयता. ह्या हो संदानाचो साक्रामेंत आमकां खिरीत भाशेन देवाचे पेखवणीचो. आमची कुडीची दुखी आसत, आमच्या मनाच्यो दुखी आसत, आनीक केन्ना केन्नाय आमी निराशी जावंक पावत. पूण भाव भयणीनो, ह्या कुमसाराचो साक्रामेंत आमकां खिरीत व्हडलें देणें म्हूण उगडास धरुया
आनीक आमी न्हय फकत वर्साक एक पावटी कायदो आसा म्हणून, पूण जेन्ना मोठ्यो परबो आसात व जेन्ना हांव पातकान पडटा तेन्ना कुमसार करूंक देवाची कृपा मागुया. हेंच आमकां करूंक पवित्र आत्म्याचें बळ मेळूं. सगळीं उबी रावन ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सतमंतां देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमचे तो पवित्र अंकुवार मारयतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताका कुत्सात जोडलो, तो मेलो ताका तो मेल्ल्या मदें देंवलो, स्वर्गात चडलो, थंय तावन चिव्यान मेल्यांचो मनसो बी करून घेतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तां साहित्यार पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासांचें जिवीत. आमेन. बाबडीनो, देव काकुत्सार आनी हेच काकुतीचेर पातयेवन आमी ह्या वेळार आमची कांय मागणी देवा मुखार घालुया. आमचे पवित्र सभेच्या वडिलांनी कुमसाराच्या संस्कारा वरवीं आपले पाप रडटले पोरजेक सर्गींच्या बापाची काकूत आनी दया वांटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमच्या सरकारान सगळ्या नागरिकांचे बरेपण पळोवन आनी वेगळोचार करिनासतना सगळ्या लोकांची सेवा करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक. जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी सगळ्या मनशां कुळाक बरेपणाचो मार्ग दाखयलो. आमी बोगसणें दुसऱ्यांक दिवं ताणें आमकां शिकयलें. तर आमच्या कुटुंबांनी आमी बोगसणें दिवं आमकां बळ दी म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक. ह्या त्रेजेनान कारिदाद मार्टिन्स हाणें आपलें इंतेसांव भेटयला. मागीर तातुंतचे विनवणेन ताचो घोराबो आशिर्वादान भरूं आनी कुडी आत्म्याची भलायकी तांकां फावो जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी
भोव दयाळ बापा, तूं भोव काकुत्सार आनी दयाळ, आनी दयाळेन तूं ही मागणी आयकतलोय म्हूण आमकां विस्वास आसा. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन करूया. C4 पेज 29. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सर्प पिदार देवपाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताचे बासावणे प्रमाणे ताणें शिकयल्लें सगळें सत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापे जावं, आनी ह्या यत्नाचो गूट आनी आमी दिसान दीस सोदीक ओळखून तातूंत फावो ते परी वांटो घेवंक पावूं हें मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वाहसुया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सोर पदवीदार सासनाचे देवा, सोर काळीन चोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटून तुजी आपणायलोली भुरगीं जावच्याक तुवें दयाळपणी आपयली, तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक पाठयलोय आनी असो पास्काचो गोट सोपुर्नायक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या परस जांकां एका खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकूच भावार्थ विचारूंक मनशाच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकूच नवो ताळो रचून हाडलो. हे परी तुजे पवित्र सभा जल्म आयली, देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सद दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार.
बापा खरोच पवित्र तूंच सगळ्या अपवित्रपणाची जोर तुज्या अपवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोर्राचें रगत पातकाच्या बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतली हें म्हज्या गुणासाक करात बावाळताचो गुटपूर गोठुया बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल तुका समर्पीत हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आलियोन 14व्या आमच्या वाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते सगल्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्ट गतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे पडचडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवा मायेचे सांगातीन तिचो पोती बाय घेवन झुजे बाय घेवन धर्म दुता आनी सर्व काणी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भोगतां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाताक तुजी मोही मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची वरवीं त्याची सांगाता त्याची दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सरुणाराची आज्ञा मरण धरून ताणें शिकयल्ले प्रार्थोन दीर घेवन म्हणुया आमचे बापा सुगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरुणारा जेजू क्रिस्ताचें आमकां बरो वशात राखता तर आमकां जुदर काकलीन चोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दोनतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजी कशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जोजी येतानी राज चलयताय सासनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिया
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी म्हाका पावना म्हाका आपले कोमिनेवच्या वेळार आमी गायन करूया D22 पेज 59. Jesus.
प्रार्थुया. बापा, सगळ्या देण्याच्या दातारा तुजे पवित्र सभेक सर्गीच्या देण्यांनी तूं भरताय. तर तुवें दिल्या ती कृपा सांबाळ आनी आमी सातांच घेतिल्ल्या आत्मीक पोसणा वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस अदीक आमकां आपले आदीन घेवन आमच्या काळजांनी आपल्या मोगाचें राज चलोव आनी सर्वेचें फळ आमचे जिणेंत वाडोव. हें मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी. मातशी पोसात. आज फिरगोज गवळीक सभेची जमात आसतली 10 वाजता आमच्या पारोकेल हॉलान सगल्यांनी हाजीर जावंक मागता. जुनाचे 13वेर शुक्रारा दीस पैगुंत आंतोनीचे सारको पुर्वीचो दीस. त्या दिसाक सांजे 4:30 वाजतांचे मीस जाल्या उपरांत सांत आंतोनीची मास घेवन आख्खे आमचे शिवोलेच्या फिरगोजेन आमी भोंवडायतल्या आनी लोकांचेर समुदाया प्रमाणे आनी वाड्या प्रमाणे आशिर्वाद दितलो. खंयच्या वेळार खंय पावता तें तुमकां वॉट्सॅपाचेर आमी कळयतल्यो. जुनाचे 14वेर सोनवारा दीस सकाळीं सदांचे भाशेन मिसां 5:30, 6:45, 8 आनी 9:30. सांजे 4:30 वाजतांचे मीस जातले आनी ताच्या उपरांत 6 वरांचेर सांजेचें प्रार्थन वेस्पर जातलें आनी ताच्या उपरांत 7 इंग्लीश भाशेन मीस आहा तें आसचें ना, हें नोंद करचें तुमी. आमची फिरगोजेंत बैगोंत आंतोनीची परब फुडल्या आयताराक हे भाशेन मिसां जातलीं. 5:30 वाजता पयलें, 7 वाजता इंग्लिशींतल्यान, 8:30 वाजता आनी मागीर 10 वाजता दोबाजीक मीस. सांजेच्या वेळार मीस आसचें ना. पुर्वी सुमयार तियात्र आसतलो. प्रिन्स जेकबाचो संवसारांत आसतना तो सुरू जातलो 7:15 आनी ताचे तिकेटी 10 तारखे उपरांत आमकां विक्रेक मेवतल्यो इगर्जेच्या फुडल्यान.
आमचे फिरगोचेन दोतोन सुरू जाता 22,000 जुन्यांचे जी भुरगीं ह्या वर्साक इस्कॉलांत पयल्या वर्गांत फर्स्ट स्टँडर्ड एडमिशन केल्यान तांणी दोतोनीच्या पयल्या जोम्यान भितर सरूं येता. न्यू एडमिशन कोत्ता तेन्ना तांणी ऑफिसांत येवन एडमिशन फॉर्म्स घेवची आनी जुनांचे 17 पुर्यान ती परत आमच्या ऑफिसांत हाडून दिवची. जुनांचे 24 बायगोन जुआंव बावतिस्ताची परब स्नानदातार जुआंव त्या दिसाक मुंगडार पडला आनी मुंगडार पडला देखून सांजेचे मुंगडाराचे मीस 4:30 वाजता आसचें ना हें मातशें तुमी नोंद करचें कित्याक ओडेसांक तावन थंय लोक येता आमच्यांनी मीस करूंक जायना आनी आमची कंपावंड आमी पार्किंगाक दितल्यो ते पासत थंय मीस करूंक जायना हाचो उगडास तुमकां करता. आमच्या 3 जाणांच्यो कार्यावळी मीस जाल्या उपरांत तुमकां तरी कितें घेवंक जाय सोविनीर रूम आमचो उक्तो आसा. कोणाक मिसाची तेसांव दिवंक जाय डोनेशन दिवंक जाय गरजेक तुमी ऑफिसांत दिवची. आतां तुमकां सांगलां पूण आयज जायतो लोक आहा भरपूर लोक आहा बोल्ला सारको आनी ते पासत मातशें अवघड जातलें पूण आमचे कॉन्फ्रेरिया बरे भाशेन मांडावळ करतात तांची मांडावळ सुपर्ब सारकी. 2 इमाजी भायरे आहात तो सगलो माटवांत आहा लोक तांचो उमावंक घेतलो. हांगासर इगोजेंत इमाज आहा ती आमी मोदें कुमेन्याव घेतात थंयसर दवरतल्यो आनी थंयसर दवरून 2 वळींनी कोणाक उमावंक घेवंक जाय तांकांच जायतीं जाण उमावंक घेनात तांच्यान वचूं येता पूण वचप मदल्यान न्हू वचप ह्या सायडींच्या दारांतल्यान सारकी इगोजेचो फासाद आहा त्या दारांतल्यान न्हूय ह्या कॉरिडरांतल्यान कित्याक थंयसान दुसरो लोक येता सो तुमी सरळ क्लॅश जातली तें जायना जावपाक सरळ बायसोचें. इतले दीस आमचे 5 दीस बरी गेल्या मांडावळ कांयच अडचण नासतना ही तुमी सांबाळूंक मागता. जी हांगा आहात फुडल्यान कम्युनियन रेली फुडल्यान तांकां दुसरी इमाज आहा थंय उमाव घेवन तुमी वयचे. हॉलांत आहात तांकां ती इमाज आख्ख्या ऑफिस कॉरिडरांत आहात आनी ह्या मुख्य कॉरिडरांत आहात तांकां इमाजीचो उमाव आमचे कॉफ्रात भाव तुमकां दाखयतले कशे भाशेन उमाव घेवन वचूंक जाय तें. तेच भाशेन पार्किंग लॉट हांव खुशाल पार्किंग लॉटान तुमी आयकतात देखून सारकी मांडावळ आनी आमच्या कॉन्फ्रेरीच्या वांगड्यांनी ब्रिलियंटली दे हॅव डिझायन द होल पार्किंग लॉट. खंयच्याय वेळार कोणाक गुंवळ येवन पडली तुमचें कार थंय आहा आनी खंयच्याय वस्तार खंयचेंय कार भायर सरूंक जाता ते पासत तुमी मोदेकोत तेणी सुवात दवरल्या ते दाखयतात म्हणून झूप करून तातूंत पार्क करतात. तांकडे विचारात रावात ते येवपासून ते तुमकां दाखयतलेत. इतलो ते बरी मांडावळ जाल्या 140 लगून कारां पार्क केल्यात थिंगा आनी चड जाले हांवें तांकां सांगलां ग्रावंडार पार्क करूंक. न्हूय ह्या रस्त्यांचेर हे दोनूय रस्त्यांचेर दोनूय वाटांनी तुमी मेकळें दवरचें कित्याक मारला तुवें बोर्ड ह्या वाटेन मारला ते वाटेन बोर्ड मारूंक ना आमी पार्किंग करता. तुमकां कॉमन सेन्स आसूंक जाय बाबा इतले अशीच लूट जाता हांगा ट्रॅफिकाची सारकी गड्डी जाता सो ह्या रस्त्यांचेर कोणें पार्क करचें न्हय. आतांच न्हू तेरायेर जायतो लोक येतो हाच्याहून चड तेरायेर येतलो आनी मागीर फेस्ता दीस ते पासत तुमी तांचें आयकुचें ते बरे भाशेन पार्किंग करतात. 2 व्हिलर्स हांगा आनी उरलेले 4 व्हिलर्स थंयसर. फादर हायसीन कुमसुंदरींत आसा कुमसराचो साक्रामेंत दिवंक मीस चलता आसतना मिसा भायर. म्हणून हांव तुमकां आश्वासन दितां.
आमी केरी दिन वाचता फादर नेल्सन सिक्वेरा ओ दोतोर आनी ज्यूज तो ही इज professor of the Rashol Seminary, in charge of the whole theological section of the Good Shepherd College, Dean Goso. Te भायर तो Jews ह्यो ट्रिब्युनलांत केसी जातात तो जज आनी हांव खुशाल जाता तो आयलो देखून इतले तो बिजी आसतना आयतार ताका दवरलो कित्याक आयताराचो इलो फ्री आहा आनी आदीं कूर तो जायते फावटी येता हांगा कोण मेलो कोण ताची वळखीची ओ मरण चुकलें जाल्यार म्हयन्याचे मिसाक येताच तो व्हडा मोगान येता आनी हांवें चिंतलें ताका 2 दीस हांगासर हाडूंक देवाचें उतर पुरगटूंक आनी ताजो लोक उगडास करता फादर नेल्सन्स homilies are short up to the point he will not elaborate too much so आमी ताका दिन वाचता बरे भशेन आमकां देवाचें उतर पुरगटलें आनीक ए मिसाचें बलिदान आमचे पासत भेटयलें देखून मागीर हा फादर जोझफ पिलारचो पाद्री तो जायते फावटी हांगा येता तो पिलारची लेई संस्थेचे वांगडे आहात तांकां घेवन येता आनी हरशीं लागून एक पावट आपले आवयक घेवन आयलो केन्नाच पावूंक ना कित्याक आवय ताची म्हणटाली वेळ्ळेचो तो म्हाका व्हर तो घेवन आयलो मीस केलें खुशाल जालो केन्ना केन्ना येता आमी ताका दिन वाचता जायते फावट तो हांगा येता आनी ताकाय भायगोंत आंतोनीची भोगती आहा ताचेर आनी ताच्या वावराचेर देवान आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता आनी तुमकां सगल्यांक कधी करून आमच्या कॉन्फ्रार भावांक ते सकाळचे 4:30 येतात आज मातशें हिकाप्स आयले जाता तें केन्नाय कितलेंय बरें करूं जाता आमचो केबल तो चिड्डलो आसतलो पांयां पडून मागीर सगल्यो गत ब्लिंक जाताली भितरली व्हडली टीव्ही पूण पळयता आमी राती आमी हांगासर 2:15 लागून आसलोले हांव हो सावंड सिस्टम सावंड इंजिनियर आयिल्लो तो 10 आयलो आनी 2:15 गेला आनी हांव न्हिदूंक गेलां 3:30 आनी 5 उठलां जायतें टेन्शन पूण म्हाका जाय बरे भशेन जाल्लें हें सगलें घेता जाल्यार तुमचे पासत तुमकां बरे भशेन वांटो घेवंक दिवंक आमची न्हीद कितली जावं पूण म्हाका जाय तुमी बरे भशेन वांटो घेतलेलो आनी तुमचे पासत हांव सदांच मागतां आदल्या दिसाक मागूंक सुरू करता आतां हांव जाणा आयज चड लोक 13वेर चड लोक आसतलो आनी मागीर फेस्ताच्या दिसाक तुमचेर सोमेस्तांचेर देवान आपलीं आशिर्वचनां आयचो कोयर म्हाका बरो लागला सारको आनी म्हाका इंडियन म्युजीक बरें लागता बरे भशेन तांणी गायलां वाजयलां तांकां आमचे केरी दिनवास आमचे सिस्टरींग दिनवास ही हांगा तयार आहात कुमिन्यां वांटूंक सगळे 8 गोंयांतलीं येतात तीं आख्या त्रेजनाक तांकांय आमचे केरी आमचे ऑल्टो बॉयजांक दिनवास जाय ते ऑल्टो बॉयज आहात आमचे येतात आनी सगळे आमचे आशर्स तांकां आमी केरीत भशेन दिन वाचता देवान भायगोंत आंतोनीचे मोजतीन तुमचेर सोमेस्तांचेर आपली विंच दोली आशिर्वादां वतूं म्हूण मागता उबी रावया सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं आशिर्वाद घेवंक तुमची मान बागोवची देव बाप उजवाडाचो दातार आयच्या दिसा ताणें जेजूच्या शिसाची मोना पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरली तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद दिवं आनी पवित्र आत्म्याचे देड्यांनी बरों शिसाचेर जिवा रुपान दिश्टी पडलेलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतले सर्व वायट बसमून उडोवंक आनी ती आपल्या प्रकाशान परजोडीत करूं आमीन एकूच भावार्थ उच्चारून परगटूंक वेगवेगळ्यो मनशांच्यो भासो देवान एकठांय केल्यो त्याच भावार्थान तो तुमकां तीर करूं आनी ज्या बापाक तुमी आतां बरोवशान नोतरेकतात ताका रूप भोगूंक तुमी पावूं आमीन आनी चोर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पोवताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे सदां आसूं वचून या जेजू क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार
भाग्योंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन, तुझ्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खावते पडी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या दरून दिता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ, बोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काडीस प्रिती मोगान आनी सर भोंवतणी म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काडीस तुका उगटें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका बोगसणेन दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतमेच्या देण्यांनी बोत्तलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. भाग्यवंत आंतोन, दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडय. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुड्यान घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळून घे. हे वेळार तुका जाय तें भाग्यवंत आंतोनी मुखार घाल. ओर चोऱ्यांच्या भाग्यवंतांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तूं तुजे पदवेदार मजतीन हे खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गोवडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कर. आमेन.
मूत